भावार्थ्याची 400 वर्सां एक व्हड देणें आमकां. आमची फिरगोज आनी आमची भावार्थाची सुरवात कशी जाली ती आतां आमी आयकुया. आयज आमी व्हड खोशयेन एकठावल्या आनी आमच्या फिरगोजाच्या 400 वर्साच्या भावार्था खातीर सगल्यांक दिनवासता. आमचे फिरगोजाचो इतिहास आनी आयज मेरेन जंय आमी पावल्या तें फाटीं पळयतना आयज आमकां एक नियाळाचो, एकचाराचो आनी खोल भावार्थाचो दीस. आमचो प्रवेश 16 ऑक्टोबर 1625 दिसा सुरू जालो, जेन्ना जेजुईत संस्थान इग्रोज बांदली आनी भागिवंत बार्तोलोमेवक ती समर्पीत केली. ही आमची आदली इगर्ज मोडून गेली, पूण तिची भावना आमच्या काळजांत आनी आमच्या परंपरांनी आमी जियेता. 1747 ह्या वर्सा हांगा हे जाग्यार नवी इग्रोज बांदली आनी 17 जुलयाचेर आशिर्वाद घालून भागिवंत फ्रांसीस शावेराक ती भेटयली, जो आमकां मार्गदर्शन आनी आमचें राखण करता. जरी आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मान दिता, तशेंच ऑगस्टाचे 24 कणसाच्या परबे दिसा भागिवंत बार्तोलोम्याक मान दिवन नोविदाद ही परब मनयता. आयज आमी हांगासर 16 ऑक्टोबराचे एकठांय जाल्या आमच्या फिरगोजाच्या आशिर्वादान भरलेल्या 400 वर्सांचो उगडास करता. हे मंदीर आमकां आर्गां दिनवासनेचें घर, जंय आमची पिणगां जियेलीं आनी वाडलीं आनी देवाच्या मितमेर नासलेल्या मोगान तिचे सरभोवती उबीं रावलीं. आमी आमचे फिरगोजेंत एकठांय येवन भागिवंत फ्रांसीस आनी भागिवंत बार्तोलोमेव कडल्यान प्रेरणा घेवन धीर गोठाय आनी मोगान आमचो भावार्थ जिवंक चालू दवरुया. हाताक हात दिवन फुडलीं 400 वर्सांत प्रवेश करतना आमी सगल्यांनी ह्या दारांनी भितर सरतल्यांक मोय पासांनी दया दाखोवन आनी हे वरवीं जेजू साक्षी दिवन बरे खोबरेचे परगोटणार जावन देवाचें उतर सोर भोंवती शिंपडावंक पावूं. मारिया आमची सर्गींची आवय आमचे यात्रेंत आमकां आदार दिवन आनी सदांच आमच्या सांगाता आसूं. Today, we come together to mark a historic milestone and give thanks for the faith and community that have flourished in this parish for 4 centuries. This is a day of reflection, unity, and deep faith as we look back at the incredible history of our parish and the journey that has brought us to this day. Our journey began on the 16th of October, 1625, when this church was first erected by a provision and managed by the Jesuit Society. Originally dedicated to Saint Bartholomew, this first church now lies in ruins, but its spirit continues to live on in our faith and in our traditions. In 1747, the church was rebuilt at its present location, blessed on the 17th of July, and rededicated to Saint Francis Xavier, the patron saint who continues to guide and protect us. Yet, even as we honor Saint Francis Xavier,
we remain connected to our roots through the annual celebration of the feast of Saint Bartholomew on the 24th of August, marked by the traditional cutting of the new harvest, our cherished Novidad. As we gather here today, on this very day of the 16th of October, we are reminded of the blessings that have sustained our parish for 400 years. This church has been a house of worship, a place of solace, and a home for generations who have lived and grown in Christian faith. It has stood as a testament to God's enduring love and the strength for the community that gathers within its walls. May we, as a community, draw inspiration from Saint Bartholomew and Saint Francis Xavier and continue to live our faith with courage, humility, and love. Let us move forward hand in hand as we journey into the next years to come, committed as being a parish that reflects the love and mercy of Christ to all who enter these doors. May we be the proclaimers of the good news that Christ has called us to bear witness and spread the kingdom of God. May Mary, our Mother, help us in this journey. भावा भयणीनो, आयज आमची आख्खी फिरगोस व्हडा दोबाज्यान देवा बापाक दिनवासतांव एक भावार्थाचो कुटुंब कसो पवित्र मिसाचे बलिदानान सुरवात दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. Salim,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमियाची येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 400 वर्सांचे उक्तावणेचे समारंभाक मोगाचो येवकार. आयज व्हड खुशालकायेन दिनवासी काळजान आमी देवा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवन तांचे उपकार आठयता. हेंच मनान दवरून आयचो विशय आमी घेतला. 400 वर्सां क्रिस्ती भावार्थाचीं पावलां एकचारान आनी सौभागेलीपणान मिसावांक गोवाय दिता. आमची फिरगोज एक व्हड इतिहासीक घडणी समोर रोमता. 400 वर्सांची भावार्थांची यात्रा मोग, बोरवासो आनी सेवा सोरोन गेली आनी आयज आमी आमच्या पुर्वजांच्या मुल्यांचेर उबीं आसात. तांणी देवाची वाखाणी, मागणी आनी सेवा केली आनी हे आमचे फिरगोजेक आकार दिलो. देखून देवाक दिनवाजता. आमचे बागिवोन बार्तोलोम्यो आनी बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे भावार्थाचें दायज आमकां सांबाळून दवरलें. हें दायज आमकां जेजूचे बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक तशेंच समाजान भायर आयलोल्यांक मोग आनी दया दाखोवंक प्रेरणा दिली. आयज आमी आमचे फिरगोजेक फावो जाल्ल्या याज्ञीक, म्हत्वाची आनी लौकीक फुडाऱ्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागता. तशेंच खेरीत आशिर्वाद आनी बलिदानाचे दिनवास भेटोवंक आमचे भोव मानेस्त आदारी बिस्म, सिमियाव फेर्नांडीस आनी याज्ञीक हे बलिदान दिनवासून देवाक भेटयता. हे बलिदानाचो फळ सगल्यांक आमकां फिरगोजकारांक आनी आमचे फुडले पिळगेक भावार्थान, एकचारान, सौभागेलीपणान वाडून जेजूचे पाटलाव कशे साक्षी दिवंक आमकां सगल्यांक बापाचो आशिर्वाद ह्या दोबाजीक मिसाचे भेटेन मागून घेवया. भाव भयणीनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमचे मुखार दवरलेली कल्पना आमच्या काळजा मनान घेवन हे भेटेंत आमी भोक्तीन वांटो घेतना घुडे जायते फावट आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरलेलो, आमकां दायज कशें दिल्लो भावार्थ आमच्या जिवितान जियोवंक, पाळूंक आनी परगटूंक घोडे आमी चुकल्या. ह्या आनी हेर दुसऱ्या वसोक्त्यांचो उगडास करून ह्याचे दोपाशीक संभ्रमणेंत वांटो घेवंक आमी काळजा मनाची तयारी करुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. देवा सद बाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. एक कोडी बरोगीच रावून आमची चोण्यातल्याची मागणी बापाक उबारुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलोल्या जिव्या फातरांचे तुजे मोहिमेक एक सासनीक पिराड तूं तयार करताय. ही आमची इगोर्जेची 400 वर्सां भावार्थान समरमतना तुझ्या आत्म्यांची कृपा हे आमचे पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गीचें जेरुसलेम बांदून हाडचे खातीर आमी तुजी विस्वाशी पोरसां कशी वाडत वचूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. इजायास प्रवादांच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पोराची सेवा करूंक, ताज्या नांवाचो मोग करूंक, ताजीं चाकरां जावंक, भोक्तीन ताज्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस गोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत सुतोसयतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब कायन करून जातलो. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. सर्वेस्पराच्या आंगणांत त्रिगूंक मोसोत मोंडेता होत्रेकता. मोजे काळीज आनी सगले आंग मोशे जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. तुज्या वेदींचेर तोलपारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. किरपोच्यांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिला काडूंक आयतो आसा गोंटेर. हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केला. घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाकांनी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा.
आमची राखण कर, तुवें मागलोल्यांक बोलेपणान सांबाळ. हांगा मनशा मोलें देवान तिगां केला, आनी खंयसरूय हजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पाप्यांचे तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. हांगा मनशा मोदें देवान तिगां केला. उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोवे हासू, तुमचे सोवे हासू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभोड तोमान. सुमियान आनी ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती ओ वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरांघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार
तुमकां वाडटात तें खायात. तुय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज व्हडे कुशालकायेन आनी काळसाचे भोगतीन आमचे इगोर्जेची 400 वर्सां ह्या समारंभाची आमी दोबाचीक उक्तावणी करता. आनी सुरवातेच्या उतरांनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. 400 वर्सां क्रिस्ती भावार्थाची पावलां एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दितात. कांय वर्सां फाटीं आमी घडये आयकून जाणाव ओरिसाच्या कांदामाल ह्या वाठारांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक आकांतवाड्यांनी जायतो धुमाळो जायती पिडापीड दिली. कितलींच पवित्र पुस्तकां लासून उडयलीं. कितल्या जाणांची घरां मोडलीं. कितल्योच इगोर्जो हांचो नाश केलो. आनी अशेंच ह्या आकांतवाडी आपले मिसांव फुडें व्हरतना एके वस्तोरेच्या घरांत पावले. तिचें नांव नार्मदा डागाल. आनी तिचेशी भितर वचून ताणी अशें म्हळें, तुजो क्रिस्ती धर्म सोड, तुज्या भावार्थाक पाट वळ, तुजें पवित्र पुस्तक लासून उडय, नाजाल्यार आमी तुज्या घोराचो गोबोर कोत्तेल्या तुका आनी तुज्या कुटुंबाक मारून उडयतल्या. आनी असली आव्हानीक मारेकार परिस्थिती मध्ये ह्या वस्तोरेच्या तोंडांतल्यान हो जबाब भायर सरलो. आय एम रेडी टू डाय, बट आय विल नेवर सीज टू बी अ क्रिस्टियन. हांव मरूंक तयार, पूण हांव म्हजो क्रिस्ती भावार्थ सोडूंक तयार ना. ह्या वस्तोरेचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचे बुनयादीर तीर गोट रिगलोलें आसलें. आनी हाकाच लागून ती भियेली ना. काळजीदारपणान ह्या आव्हानांक तिणें फुडो केलो. आमचो राष्ट्राचो बापूय महात्मा गांधी भावार्था विशीं अशें म्हणटा, फेथ is not like a flower that withers away. Faith is like a solid rock that stands firm forever. भावार्थ म्हळ्यार एक फुला भाशेन न्हय, आयज उरता 2-3 दिसांनी ना जाता तसो न्हय. तो म्हणटा भावार्थ एका कोडपा सारको. तो केन्नाच आलो ना, तो केन्नाच मोडून पडना, तो केन्नाच तुटना. आनी असल्या भावार्थाक जायत्यांनी गोवायकी दिली. असलो भावार्थ जायत्यांनी आगोड परिस्थिती मध्ये पोरगोट उचललो. दुसऱ्यांक भावार्थ जिवंक धीर दिलो. आनी आमच्या दोळ्या मुखार हे फिरगोशींत हे दोग भाग्यवंत आसात. भाग्यवंत बार्तोलोम्यो आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर.
आमी जायते फावट गायनाच्या शेल्यार हें गीत गायता. आमचो भावार्थ न्हूय आयचो कालचो. आमचो भावार्थ सान फ्रांसिस शावेराच्या काळा वेलो. तशेंच आमी थंय म्हणटा भावार्थ आमकां व्हड दायज आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलोलें. आनी आज आमी ह्याच स्वताचो उगडास करून ह्या भावार्थाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता. भाव भयणीनो, आयचो विशय 2 भागांनी आमी नियाळूंक प्रयत्न करुया. पयलो भाग जो हांवें म्हळां 400 वर्सां क्रिस्ती भावार्थाची पावलां. आमचो भावार्थ न्हूय आयचो कालचो. 400 वर्सां केदें व्हडलें दायज, केदें व्हडलें भाग आमकां. आमच्या पुर्वजांनी अडचण्या मदें पर्यान हो भावार्थ तीर गोट सांबाळ्ळो. जे फिरगोस गवळी, जे यात्नीक, हेर गोडे धार्मिकां हे आमची फिरगोशींत आयलीं, तांणी हो भावार्थ शिंपूंक, हो भावार्थ जिवो दवरूंक, हो भावार्थ फुलोवंक, ह्या भावार्थाची दिवटी जोलटी दवरूंक आमकां जायतें मार्गदर्शन दिलें. जावं बरे खबरेचे परगोटणी वरवीं, दोतोनी वरवीं, संस्कारांच्या समरमण्या वरवीं, हेर धर्मीक रिती वरवीं. आनी 400 वर्सां भावार्थाचीं पावलां आज आमी दिनवाशी काळजान मानून घेता आनी पयले सुवातेर देवाक आमी दिनवासता. आयच्या विशयाचो दुसरो भाग एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवंक आमकां आपयतात. हीं 3 कोडेगान उतरां. आमी तांकां म्हणटा आमचे परिशोधीचे 3 कांबेते. एकचार, सहभागिलीपण, मिसांव. आनी फाटल्या 2 वर्सांनी आमी बोगोर बोगोर हीं उतरां आयकत आयल्या. ह्या दिसांनी रोमा शारांत ही बिस्पाचे परिशोधीची दुसरी बसका चलता. आनी थंयसरूय कोण परी आमी एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवं येता हाचेर पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन जायतो नियाळ, जायते मागणे आनी जायतो विवेक चलता. आयचीं 2 वाचपां हें मिसांव, हें सहभागिलीपण, हो एकचार जिवंक आमकां स्फूर्ती दितात. आयच्या पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसर आमी आयकलां सर्वेस्पर देव संदेश दिवन म्हणटा, ह्या फुडें म्हजें घर सगल्या पोरसांक मागण्यांचें घर जातलें. माय हावस shall be called a house of prayer for all nations. पवित्र पुस्तकाच्या पुर्विल्ल्या काळार वेगळोचार आसलो. देवान विचून काडलेली पोरसां समजताली आमी देवाचें दायज, देवाचें मंदीर आमकांच, दुसऱ्यांक ना. पूण सर्वेस्पर देव ही शिकोवन दिवन म्हणटा, ह्या घरांत सगल्यांक वांटो आसा, ह्या घरांत सगल्यांक जागो आसा, ह्या घरांत सगल्यांक मुणयारपण आसा. भाव भयणीनो, एकचाराचेर भर घालता. पवित्र सभा म्हळ्यार एकचार. आमी ग्रीक भाशेन पवित्र सभेक एक्लेसिया हें उतर वापरता. आनी एक्लेसिया ह्या उतराचो अर्थ म्हळ्यार एसेंब्ली, एकठांय येवप, एकठांय रावप, एकठांय वावरप. आनी आमकां पवित्र सभेची शिकोवण सांगता, जूंय एकचार ना थंय भावार्थाची पवित्र सभा ना. कित्याक एकचार म्हणटा तें पवित्र सभेचें सैम. द वेरी एसेन्स, द नेचर ऑफ द चर्च इज कम्युनियन. एकचार.
आनी जेन्ना आमी हो एकचार आमच्या कुटुंबांची येता, हो एकचार आमी आमचे सरभोंवती, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत कसलोच भेद वेगळोचार करिनासतना राखून दवरता. आनी खास तरेन हे आमचे फिरगोजेंत आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयण म्हूण वळखून घेता. तेन्ना आमच्यान म्हूण येता आमी देवान दिल्ल्या मिसावांक गोवाय दिता. आमकां स्तोत्र 133 पयलीच वळ अशें म्हणटा, हाव प्लेजंट इट इज when brethren live in unity. भाव भयण कशीं एकचारान जियोप कितलें बरें, कितलें सोबीत. म्हणटोचो उत्सव आमी सुरू करतना आमचो पयलो हावेस जावन दी एकचार ओदीक तिरावंक, जावं कुटुंबांत, जावं आमच्या सरभोंवतणी, पूण अदीक करून आमचे फिरगोजेंत. दुसरे सुवातेर आमकां दुसरें उतर थंय मेवता सहभागिलीपण. आयचे शिव वर्तमानांत जेजून 72 जाणांक पाठयले ताची आमकां खबर मेळटा. आनी पाठयतना जेजू तांकां एक एकले पाठयना. He does not send them on this mission as islands. एकमुळे धाडिना. हें वाचप शिव वर्तमान आमकां सांगता आपूण वेचो आसलो थंय जेजून तांकां दोगांक धाडले. पवित्र सभेचो वावर सुफळ जातलो जाल्यार सहभागिलीपण एकदम गरजेचें. आनी ह्या जिन्सान भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले चिटींत कोरिंताचे सभेक बेस बरी शिकवण दिता. कित्याक थंय तांचे मदें फुटी आसल्यो. कोण व्हड म्हूण समजतालो, कोण आपूण अदीक देण्यांनी बोल्लोलो अशें मानून घेतालो. आनी तो पवित्र सभेक, जेजून घडलोले सभेक कुडीच्या सांद्यांक सोर करता आनी संदेश दिवन म्हणटा जे भाशेन कुडीक सगळे सांदे म्हत्वाचे. एक सांदो उणो पडलो जाल्यार कुडीक कितेंय तरी उणें उरता. ते भाशेन म्हणटा जेजूचे सभेक सगळ्यांचें सहभागिलीपण गरजेचें. न्हूच पाद्रीचेंच, न्हूच माद्रीचेंच, न्हूच PPC वांगड्याचें, न्हूय ते संस्थेचें, पूण दर एका क्रिस्ती बावार्थ्याचें. कांय म्हयने फाटीं आमी आमची गवळीक फिरगोस सभा नव्यान स्थापल्या. आनी थंयसर आमकां एक नियाळ आसलो कोण भाशेन आमी पवित्र सभेच्या वावरांत सहभागिली जावची. आनी हांव थोडे कडेन उलोवप दिवंक गेला थंयसर अशें म्हणटालो, आमच्या महाधर्म प्रांतांत कांय बऱ्यो बांदावळी आसात where everybody can participate in the mission of the church. भुरग्यांक दोतोन आसा, वेदीची सेवा आसा, तरणाट्यांचो जमो आसा, वयर देव संदेशकारांचो जमो आसा, जांकां देवान गायन करचें देणें दिलां तांकां गायन मंडळ आसा. हे भाशेन तरेची मुनियारपणां. आनी हांव म्हणटालो आमच्या कुटुंबाच्या एका वांगड्यान ह्या पवित्र सभेच्या दर एका मुनियारपणांक खांद मारलो जाल्यार काय बरें जावपाचें. होय आमचो एक हावेस जावन दी. आमी करिना अशें न्हय. हे फिरगोचेंत आमी जायते सहभागिलीपण दिता आनी आमकां हे बरे फुडारी मेळ्ळ्यात. तांच्या फुडारीपणांकाल जायतो बरो वावर हे फिरगोचेंत आमी करीत गेल्या. ही फिरगोस अदीक चिवाळ जायत गेल्या. हे वरोस आमकां देवाचें देणें जावं दी. 400 वर्सांच्या उत्सवा निमतान हें सहभागिलीपण कोलॅबोरेशन आमी अदीक तीरगोट करूं. आनी तिसरी वस्त मिसांव. आमकां एक सोबीत म्हणणी मेळटा, घोडी आमी आयकल्या आसतली. एक जाणार मनीस म्हणटालो, each one of us comes into this world with a song to sing, with a promise to keep, with a message to give.
No one else can sing the song that I have to sing. None can give the message that I have to give. Or no one can keep the promise that I have to keep. It's me and me alone. देवान आमकां ह्या संवसारान बेश्टीच पाठोवंक नात. हे केरीत मोणयार पोंड दिवन पाठयल्यात आनी हाचें शिव वर्तमान हाची आमकां खात्री दिता. जेजू तांकां दोगांक केरीत मिसावांक पाठयता. पिडेस्तांक बरीं करूंक ओ देंवचार बशिल्ल्यांक तातूंतली मेकळीं करूंक, शांतीचें देणें कुटुंबांक वांटूंक आनी भाशेन देवाचें राज लागीं पावलां ही गोवायकी दिवंक. भाव भयणीनो, आनी थोड्या काळान आमी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचे दोपाशीक दाखोवणेची सुरवात करतले. आमचो आस्कारी तो आनी आमकां विशय दिला, बी मॅसेंजर्स ऑफ गूड न्यूज. ह्या समयार आमी बरी खबरेची परगोटणारां जावंक आमच्या वडिलांनी आमकां उलो मारला. आनी तशेंच डिसेंबराच्या म्हयन्यांतान आमी सादारण उत्सव 2025 ऑर्डिनरी जुबली 2025 हाची उक्तावणी करतले. आनी ह्या निमतान आमच्या पाप साहेबान आमचे मिस्सांव फुडें व्हरूंक आमकां एक बरीशी चीट दिल्या. मायाचे नोवेर, ताका आमी म्हणटा बुल ऑफ इंडिक्शन. आनी ताचो विशय, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवासो आमकां फटयना. आनी पाप साहेब म्हणटा, आमच्या मिसांवाचो एक भाग जावचो आमी बोरवाशाच्यो कुणां जावंक. टू बी सायन्स ऑफ होप. कोणाक? टू द प्रिजनर्स, टू द सिक, to the elderly, to the migrants, to the youth who are caught up in different abuses. आनी अदीक करून श्रिश्ती संबंदी श्रिश्तीची राखण करून आमी श्रिश्ती सवें हो बोरवासो जिवाळ दवरूंक आमकां केरीत उलो मारला. भाव भयणीनो, हें आमचें जण एकल्याचें काम. आयज आमी आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना आमची जबाबदारी, आमचें आपोवणें ओळखून घेवया. एकचार ती रावूंक, सहभागिलीपणान ह्या आमच्या गोवड्याच्या फुडारीपणा खाल ह्या आमचे फिरकोचींत आमी वावरूंक आनी आमच्या उतरान आनी अदीक करून बरे खबरेचे परगोटणे बरवीं आमी बरो वाशाच्यो कुणां एकामेकाक जावंक. हेंच करूंक ह्या उत्सवीक वर्सा आमकां देव आपली कुरपेचो आदार दिवं आनी भाग्योंत बार्तोलोमियो तशेंच भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमचे बसत विनंती करूं. तशेंच आज आमी ह्या सायबिणीच्या ग्रोटोची उक्तावणी करतले. ती बी एकचार शियेतली मनीस, ती बी देवाक सहभागिलीपण दिल्ली मनीस आनी भाशेन मनीसकुळा खातीर मिसांव फुडें व्हेल्ली वस्तोरी. तिचेय विनोदी आमकां मागून हे मिसांत आमी वांटो घेवया. सगळीं उबीं रावया. चारशीं वर्सांच्या भावार्थाच्या पावलां खातीर आमी देवाक दिनवासतना आयज ह्याच भावार्थाची उचारणी व्हडल्यान करून तो आमचे भितर आमी अदीक ती रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितमीच्या आलोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुता आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवार मरेतान सोलमलो,
पावस काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें तान जिवें मेल्ल्यांची मनसी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या स्वार्थान आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. तोखतात तसली फळां दिवंक हांवें तुका नेमल्यात. आमच्या धोर्मीक वडिलांनी ही जेजूची उतरां खोलायेन मानून घेवन आपणावंक देवान विचल्यात आनी आपले अपुरबायेचे केरीत नमुने केल्यात. हे सोत वळखून आपल्या जिविताचे चाली आनी मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सभेन तोखतात तसली फळां तांणी उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. मोन्नांक दाखोवंक आनी मनशा कडल्यान मान घेवचे मोन्नान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या बापाची मजुरी मेळूंक तुमी गुप्ती बऱ्यो करूंक फावो. हें जेजूचें मोन दर एका राजकीय फुडाऱ्यान आपणावंक आनी परजेच्या बरेपणा पासत वारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हांव आयलां. ह्या आमच्या फिरगोजेंत सेवा केलोल्या याज्ञिकांक आनी मोटवाशांक कुडी आत्म्यांची भलायकी आनी सोंपून गेल्ल्या तांकां सासणाचो विसव आनी सर्गीचें सूख फावो जावंक देवा लागीं मागुया. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्यांक मनशांक कळटलें. जसो जेजून आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमच्या समुदायान तशेंच फिरगोजेन आमचे मोदें एकवटाचें आनी भावार्थाचें संबोध घोट जावंक आनी आमी समोरमतां तो भावार्थ पेल्याच्या दोया काकलुतीन जिवंक बापाची कृपा मागुया. असो एकूच हिंट जातलो. आमी सगल्यांनी परिशेदीक वाट चलतना तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेक आनी उत्सवीक वर्साक तयार जातना एकचाराचें मोन आपणावंक आनी बरे खोबरेचे परगटणे वरवीं बोरवांशाची यात्रेकारां आमी जावंक बापाचें धीर बळ मागुया. Baba
भोव दयाळ बापा, कालत्या काळसान आनी नीस पावाडतान तुशी मुखार दवरलेल्या आमच्या मागण्यांक दोईन कान दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. भावार्थाच्या 400 वर्साचे ब्रीद. भाग्यवंत बार्तोलोमेवच्या आश्रयकाल आमची चिखलेची फिरगो सुरू जाली. 4 वर्सांनी कांय कारणाक लागून ह्या पवित्र जाग्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक ती भेटोयली आनी ही क्रिस्ती भावार्थाची वाट आमच्या पावलांनी आमी चलता. जाणटीं, तरणाटीं, भुरगीं एकचारान आनी सहभागेलीपणान आमची पावलां मारून आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आमच्या सगळ्यांचे आवडे हे खुणांतल्यान बापाक उबारुया. फळां. आमी जण एकल्यान मोग आनी मोयपासान वाडून चुकलोल्यांक बोगसूंक, सोर भोंवती बरेपण शिपडावंक, हुस्कोत आसलोल्यांक आनी दुखी कोश्टाक सापडलोल्यांक धीर बोळ आनी बोरवासो आनी आदाराची जावंक आमच्या आवडे ह्या फळां वरवीं बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो. फिरगोस कोशी हे आमच्या 400 वर्साचे यात्रेंत आमी बापाक केरे दिनवासता. एक फिरगोसकाराच्या एकवटान सेवेन आनी भावार्थान स्थापून येता. उंडे आनी सोऱ्याचे भेटेन आमी सोगलीं फिरगोसकारां ओदीक एकवटान सेवे चाकरेन आनी भावार्थान जिवंक ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचे आवडे बापाक अर्पिता.
भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मुर्मे आमच्या आनी आख्खे पवित्र स्पेशाला सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमची भेटवणी मानून घे आनी ह्या पवित्र मंदिरांत संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां मेळोसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर तूं बिराड करून रावताय आनी ओगुणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेच्या पोरसोळान फांकतें तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजें मोहिमेचें जिवें मंदीर. मातये फातरांच्या मंदिरांत तुजे विंचलोले पोरचेक पवित्र सभेक तूं सोमयताय आनी तांबोन आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिनीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोषबरी जाल्ल्या वैक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराडाचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावाळताचो कूट पोरगोटुया बापा तुझ्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणान रगत शेवतल्या मास समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची, ह्या आमच्या फिरगोजेंतल्या सोपून गेल्ल्या सगळ्या भावा भयणांची, तशेंच हे फिरगोजेन सेवा दिवन गेल्ल्या आमच्या याज्ञीक भावांची आनी हेरा समेस्तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Io Gesù vorvi, Io Gesù sangata, Io Gesù dai, Ovit atmiancha ekponan, Sorpodvedar Bapa, Sorvondonanim voi vovtuka, Sasnancha sasna. भाव भयणीनो, आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना ह्या फुडल्या जिवितान आमी एकचारान सहभागिलीपणान आमकां दिल्लें मिसांव फुडें व्हरून जेजूचे नीज आयसांक आमकां कृपा आनी बळ मागून जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी सरगार आमचो दिसपट्टो किरास आमी आमची इस्कोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचयेन रासवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात.
एकचारान सहभागिलीपणान आमच्या मिसावांक आमी गोवाय दिवंक आमकां गोठाय बोळ दितलो जेसू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुवागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ती भावार्थान बावतीस घेतला तांणी पवित्र कुंब्याव घेवं येता. ओ क्रिस्ती भावा भयणां बसून रावचे. पीपल ऑफ अदर फेथ्स कायंडली बी सिटेड. कोमिन्याव हे भाशेन वांटले. तीग जाण युकॅरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी आमचे तीग जाण पालोटी फादर भायल्यान माटवान येतले. दोग जाण युकॅरिस्ट मिनिस्टर हे वाटेन आसतले आनी मोदे आमचे पाद्री भाव. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारांत येतोले तुझे पवित्र सभेक स्वर्गींच्या जेरुसाल्याची खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार तुवें दवरले. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन ह्या वर्साक तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां हे फिरगोजेच्या सगळ्या वांगड्यांक आमच्या गोवळ्यां बरोबर फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. मातशीं बसुया. भाव भयणीनो, परबी तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी काळजाच्या उमाळ्यांनी भरून देवाक दिनवास. आयज ही आमची सुरवात उत्सवीक वर्साची 400 वर्साची सुरू जाली देखून देवाक आमचे खेरीत दिनवास. आनी आयज आमची ही समोरमणी करूंक आमचो आदारी बिस्प साहेब भोवमानेस्त सिमियाव प्युरिफिकाção फेर्नांडीस आमचे बराबर आयज पयले फावटी बिस्प कसो आयज आमचे फिरगोजेंत आयला देखून आमी संतोसता. आनीक खेरीत भाशेन ताका दिनवासता. आनी ताच्या ह्या वावरान बिस्प कसो आमचे दिवसीचो आमचो चिखलेकारांचो सगलो सांगात आनी वावर भोवमानेस्त गवड्या तुजे बराबर आसतलो म्हूण आमी भासायता. आनीक आयच्या दिसाक तुवें आमचे पासत ही मिसाची भेट भेटयल्या आनी आमकां हो काय बरो संदेश दिला देखून तुका देव बरें करूं. तशेंच आमचो सावथ गोवाचो एपिस्कोपल विकर फादर कॅनेथ टेलिस, त्याच बरोबर तो आमचो सांकवाळेचो पादविगारूय आयज आमचे बरोबर आसा. ताका आमचे दिनवास. आमचे आदले पादविगार आयज मुद्दम खेरीत भाशेन वेळ काडून आयल्यात देखून तांकां आमचे दिनवास. आमचो मोगाचो फादर एफेमियान मिरांदा, तशेंच आमचो फादर सिप्रियान आनीक आमचो फादर लिओनार्ड आयज आमचे बरोबर आसात. तांकां खेरीत भाशेन आयज तांणी वेळ काडून ह्या आपल्या लोकां पासत ते आयले देखून आमचे दिनवास आनीक देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमचे डिनरींतले यादनीक सगळे कडेन पावोंक ना, पूण आयज फादर कॅनेटा बरोबर फादर जॉन्सी आमचो सान जासिंत इगोर्जेचो पादविगार आमचे बरोबर आसा देखून ताकाय आमचे दिनवास. सदांच आमच्या फुंगसावांनी आनी आमच्या कार्यावळींनी तो वांटो घेता आनीक आपलो मोग दाखयता देखून ताका आमचे खेरीत दिनवास. आमचे खेरीत आपुरबायेचे आमचे पालोटी फादर्स आयज आमचे बरोबर आसात. फादर सिरन, तशेंच फादर लॉरेन्स आनी फादर डॉमनीक आयज आमचे बरोबर आसात. तांकां आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच आमच्यो माद्री भयणी वेगवेगळ्या कोयेंतांतल्यो जरूय आमचे लागीं चिखले फकत एकूच कोयेंत आहा, आमच्यो कामल सिस्टर्स, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यो शेजारच्यो सिस्टर्स आमचो उलो आयकून आयज आमचे बरोबर तुमी आयल्यात आनी आमचे पासत तुमी मागणें करतात देखून आमी तुमकां दिनवासता आनी तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच सगळीं आमची सोयरीं जांकां आमी उलो मारलेलो आपयलेलो ती सगळीं सोयरीं आयज आमगेर आयल्यांत देखून आमी खुशाल जाता. आनी हे समोरमणेन ह्या आख्ख्या उत्सवीक वर्साक जो आशिर्वाद आमकां मेळटलो तो सगलो तुमकांय मेळचो हो आमचो आवंडो. भोवमानेस्त गवड्या खेरीत भाशेन सांगपाक सोदता, आयची समोरमणी आख्खी केल्या ती आमी पाद्रिनी म्हणजे पादविगारान आनी पादकुरान कांयच करूंक ना. चडशें आमी फकत आमच्या लोकांक एक उत्तेजन दिलां आनी एक डिरेक्शन दिलां. आनी सगळी मांडावळ तांणी बरे भाशेन एक सांगाताक रावून आनीक उमेद दाखोवन ही 400 वर्सांची समोरमणी ही सुरवात केल्या देखून तांकां आमचे दिनवास आनी तांचेर आशिर्वाद आमी मागता. वेगवेगळे तरेन आयज तांणी जायतो वावर केला. सगल्यांची नांवां हांव घेना, पूण सगलो वावर भितर तशें भायर
जावं सेवा धर्मान तशेंच आतां भायर ज्यो आनी कार्यावळी आमच्यो उरल्यात तातूंत सगलो भार घेवन वावुरलेल्या पासत आमच्या सगल्या फिरगोजकारांक आमची 400 वर्सांची कमिटी आनी आमची PPC बराबर हो सगलो वावर तुमी बरे भाशेन कॉर्डिनेट केलो देखून तुमकां चड आनी चड देव बरें करून आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. आमच्या कोयराचेर, आमच्या ऑल्टर सवाजांचेर, सेवा धर्मान वांटो घेतलेल्यांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आयज आमची चिकालीची विलेज पंचायत तांणी सगलो सहकार जो आमकां जाय ही समरमणी सुरवात करूंक तो सगलो सहकार दिला देखून तांकां आमचे दिनवास आमचे ट्रॅफिक पुलीस वास्को पुलीस स्टेशनान तावन तांकां आमचे खेरीत दिनवास आयज बरे भाशेन ही सगळी मांडावळ करूंक आमकां ते आदार दितात देखून. आमचो चिकालीचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच फायर सर्विसीस दाबोली, सालगांवकार मेडिकल रिसर्च सेंटर आयज आमकां ही मांडावळ बरे भाशेन करूंक आयज आदार दिला देखून तांकांय आमी दिनवासता. आयज आमचे फिरगोजेन थोड्यो नव्यो वस्तू दिसती पडटल्यो. एक म्हणल्यार आमचो पेरपेत सुकूर सायबिणीचो नवो ग्रोटो आनीक आमच्या भोवमानेस्त बिस्पाच्या हातांतल्यान आमी ताचेर आशिर्वादूय घेतल्या. खेरीत भाशेन एवर्टन वालीस आनी ताचे फामिलीक आमचे दिनवास हो बरे भाशेन बांदून आमकां ताणें दिलो देखून. तशेंच आयज तावन आमचे इगोर्जेन एक स्टँडी आसतलो. ह्या स्टँडीचेर सगल्यो ज्यो वस्तू जे अनाउन्समेंट आसात तशेंच हेर जे आमी डिजिटल वस्तू पळोवपाक जाय गरजेच्यो भितर भायर सरता आसतना त्यो आसतल्यो. आमचो एकलो तरणाटो जो भायर आतां काम करता एशफर्ड ताका आमचे खेरीत दिनवास हो ताणें आमकां भेटयल्ल्या पासत आयज आमी आनीक एक खेरीत नवी वस्त जी ह्या वर्साक आख्खें वर्सभर करतली हांव ती म्हणल्यार भावार्थाची दिवटी एकामेकाक दिवपाक रिले कशी पासींग ऑफ द 400 years फ्लेम. आयची ही पयली वात आनी पयल्यो 2 दिवली आहा त्यो आमच्या भोवमानेस्त बिस्प साहेबाच्या हातान तशेंच एपिस्कोपल विकाराच्या हातान आमी 2 दिवल्यो पेटयतल्यो. आनीक आख्खें वर्सभर आमी फिरगोजकारां आमची ही भावार्थाची कीट एकामेकाक दिता ही खुणावन 2 दिसाक 2 फामिली ह्यो दिवल्यो पेटयतल्यो. जशें मांडावळ सांगलेली आसा आयची फामील आहा ती आपणाची दिवली पेटयतली मिसाचे बेटेन वांटो घेतली. आख्ख्या दिसाक खंयच्याय वेळार बराबर एक फामील कशी येवन मागणी करतली आनी सकाळचे मीस आमी तांचे पासत भेटयतल्या. दुसऱ्या दिसाक दुसरी फामील जी येता ती आयची आसा ती पालोवन आपली दिवली तयार करून ती पेटयतली. आनी हे भाशेन आख्खें वर्सभर ही भावार्थाची दिवटी भावार्थाची दिवली तातूंतल्यान जी फ्लेम आहा ती भावार्थाची आमी एकामेकाक दीत रावतल्या. थंयसर आमचो धाकटेंशें कॉपेलीन आमचें आसा डिवायन मसीचें. थंय बरीचशें आमकां आयज चित्र दिसती पडटलें जेजूच्या बावतिजमाचें. आमच्याच फिरगोजकारांनी हें चितारलां. आमचो तरणाटो प्रेसली ताणें आपल्या हातांनी बरे भाशेन हें चितारलां देखून ताका आमचे दिनवास आनी शाबासकी. तशेंच जे आमचे लोगो दिसती पडटा हे लोगोय बीन आसा ते आमच्याच फिरगोजकारांनी तरणाट्यांनी तशें वाडलेल्यांनी सुमार 8 जाणांनी बरेचशे लोगो केल्ले तातूंतलो आमी वेंचून काडला. तांचो सत्कार आमी वर्स सोंपयता तेन्ना करतले. हांव खेरीत भाशेन तांकांय आमचे खेरीत दिनवास. भाव भयणीनो आतां हे मीस सोंपता तेन्ना आमी ह्यो 2 दिवल्यो पेटयतले. तशेंच भायर ग्रोटोचेर आशिर्वाद घालूंक वेतले. फुडली मांडावळ आमकां सांगता ती भाशेन करुया. हें सगलें सोंपल्या उपरांत आयज सगल्यांनी एक खुशालकायेन आमचे वांटो घेवचो. व्हडलें जेवण आमी करूंक ना धाकट्योश्यो वस्तू केल्यात तातूंत सगल्यांनी खुशालकायेन वांटो घेवचो. आमच्यो सगल्यो माद्री भयणी आयज आमचे बराबर हाजीर जाल्यात. तशेंच सगळे पाद्री भाव जे आमचे बराबर हाजीर जाल्यात मागता सकल ही समरमणी हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमचे वॉलंटियर्स दाखयता ते भाशेन मातशें तांच्या उतराक पाळो दिवन तुमी वयर येवचे. आनीक सोंपयता आसतना खेरीत भाशेन आयज उगडास कोत्ता आमचो पातकूर. सगळी तयारी करपाक ताणें जायते तुमकां सतायल्यात न्हू. सगल्यांक बरे भाशेन जाग्यार घालपाक सगलो वावर केल्या उपरांत धाकटीशी हॉलिडे घेवपाक मातसो भायर सरलेलो आसा. ताच्याय नांवान
तुमकां सगल्यांक म्हजे दिनवास सगळे भाशेचो वावर केला तांकां, ही आख्खी मांडावळ केल्या तांकां. आनीक हें आख्खें वर्सभर जितलोय वावर आमी करपाचो आसात, जावं आमचे ओत्मीक कार्यावळी ज्यो जावपाच्यो आसात, वो सोशल एक्टिविटीज ज्यो जावपाच्यो आसात, फन एक्टिविटीज जावपाच्यो आसात, आख्खें वरस आमची चिखलेची फिरगोज आनिकूय नेटान आनी उमेदीन वाडोवपाक सगल्यांनी भार घेवंक म्हजो उलो. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. निमाणो आशिर्वाद जाले उपरांत बीस साहेब तुमच्या मोदें येतलो, पयलो हे वाटेन आनी मोदें इगोर्जेंत आनी मागीर माटवान. त्या उपरांत तो डिवायन मसी आसा थंय येतलो आनी त्यो पोंटी पेटयतलो. आनी मागीर सकयले पावंडे देंवन ग्रोटो आसा तो उक्तावणी करूंक देंवतलो. सगल्यांनी शिस्त सांबाळची. जे इगोर्जेन भितर आसात तांणी हे वाटेन देर आसता त्या वाटेन देंवचे, माटवान आसा तेणी पावंड्या थंय देंवचे. आयचे कुशालकायेचे समयार आमी थोडेशे स्नॅक्स केलोले आसा ते तुमी घेवचे. देव बरें करूं. भावणीनो, शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं फादर वॉलमॅक्स म्हणटालो, हांवें आनी पाद करून कांय करूंक ना म्हूण, फकत मार्गदर्शन दिलां म्हूण. म्हाका दिसता की फिरगोजीन कसलोय वावर, कसलीय कार्यावळ येसस्वी जातली जाल्यार मार्गदर्शन भोव गरजेचें. जेन्ना गुंवळ्याचें मार्गदर्शन ना, हो वावर फुडें वचना. ताका ताणें सगल्यांक दिनवासल्यात. आमच्याय नांवान ताका, ताच्या पादकुराक, फादर पिटराक आमी दिनवासतांव आनी शाबासकी दितांव. आनी खेरीत भाशेन फादर बॉलमॅक्स आमच्या दोन प्रांतांत जायत्यो जबाबदारी, जायतो वावर तुमी जाणात, सांगपाची गरज ना. तो फिरगोजेचो विगार, ते भायर कॉलेजीन शिकोवपी आनी आमचें श्रिश्तीचें खातें आसा, ताची जबाबदारी न्हूच आमच्या गोंयच्या मळार, पूण हालींच इज द कन्वीनर फॉर द कमिशन फॉर इकॉलॉजी एट द वेस्टर्न रिजन लेवल. जबाबदारी वाडत आसात. हांव केन्ना केन्ना ताका म्हणटालो, अरे तुका टायम कितू मेळटा, हुंच मेळटा. बट ही मेक्स टायम. He makes time for his parish, he makes time for his students, he makes time for God's creation. We sincerely appreciate his efforts आनी ताका देवान सदांच राखचो, सांबाळचो आनी हो बरो वावर उर्बेन फुडें वेचो म्हूण मागता. तशेंच आज आमी उत्सवीक वरस सुरू करतना तुमकांय शाबासकी दिता. हे फिरगोचेंत जायतो बरो वावर चलता. आमी एकचारान सहभागिलीपण तरेतरेच्या मिसावांक कान मारता. पूण ह्या वर्सा फादर म्हणो ते भाशेन ओदीक नेटान, ओदीक जिवाळायेन हो वावर आमी फुडें व्हरचो. तुमकां सगळ्यांक बरें आवंडे उरपिता आनी देवान तुमकां ओदी करून ह्या उत्सवीक वर्सा आपले कृपेचो आदार सदांच दिवचो हे मागणें देवाक उबारता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. हो खेरीत आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. ह्या उत्सवीक वर्सा सोर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरोनांत असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक ह्या उत्सवीक वर्सा सर्वेस्पोर तुमची काळजां आपल्या उतराक आयतीं करूं. ह्या उत्सवीक वर्साच्यो कार्यावळी फुडें व्हरतना कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमचे बापाचे कुशे प्रमाणें चलूंक तुमकां फावो जावं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. भावार्थाच्या 400 वर्सां खातीर देवाक दिनवासतना
एकचारान सहभागिलीपणान मिसावांक गोवाय दिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Thank you.